डिलिमिटेशन थोड्यांनी ऑब्जेक्शन दिल्या आनी थोड्याले त्या 9 वॉर्ड पळय आशिल्ली न्ही ते 11 जाल्या कित्याक पब्लीक चड जाल्या म्हणून पब्लीक चड जाल्या म्हणजे कित्याक लागून एक वॉर्डाक चड वोटींग वाडलां तेचे प्रमाण ते सगळे तेजेर कॅल्क्युलेशन करून 11 वॉर्ड केले. आता तुमकां जेन्ना डिलिमिटेशन केलां तुमकां कन्सिडर केल्लें की वाडयल्या 2 वॉर्ड ना आमकां कन्सिडर करून घेतलो. आता हे डिलिमिट आता पॉप्युलेशन वायज आसा जाल्यार कितली पॉप्युलेशन आसा आमगेले अरावंड 8,500 अशें आसा. आनी लास्ट टायम कितलीशे आसले तुमकां लास्ट टायम 7,000 प्लस आशिल्ले. तुमी सॅटिस्फाय आसात सॅटिस्फाय पब्लीक वाडल्यार आमी सगळे सॅटिस्फाय जालो. हेतूर तुमी ऑब्जेक्शन घातलें ना म्हणून आमी ऑब्जेक्शन घातलां कितें म्हणून ऑब्जेक्शन वॉर्ड आसले तशें दवरचे म्हणून. तर तेगे प्लॅना प्रमाणे जे पळय वॉर्ड केल्या न्ही ते तशा तशें दवरचे हालोवप ना. 9 आशिल्ले ते 9 दवरचे 11 दवरचे 11 केल्या न्ही आतां मागीर ते परत हालोवप ना ते तशें दवरपाचे. पूण पयलीं 9 आशिल्ले न्हू पयलीं 9 आशिल्ले आतां ते 2 वाडयल्या हय म्हणजे आतां कोणी समज ऑब्जेक्शन दिलें वॉर्ड चेंज करपा बीन जाल्यार म्हणल्यार ते तेंगे प्लॅना प्रमाणे 11 तशें दवरचे हालोवचे न्ही. म्हणल्यार तुमकां एक्सेप्ट आसा कितें जालें तें हय शेल्डे पंचायती 11 वॉर्ड जालें पळय ते आतां डिलिमिटेशन थिंगसान केल्लें न्ही आतां जानेवाडासान नंबर 1, 2 स्टार्ट करून ते लास्ट परत गवळा पावले. तर कितें जाता म्हाका जो वॉर्ड नंबर 7 आहलो तो 9 जालो. आतां कायद्या प्रमाणे 9 आसा तो लेडीज तो वॉर्ड एक्चुअली 7 आसा तो जेंट्स आसपा लागलो तो परत आतां लेडीज जालो. तेजेर हांवें ऑप्शन दिलें म्हणल्यार तुमकां कितें एक्चुअली जेंट्सूच तो नंबरिंगाचेर तो 9 जालो तो लेडीज जाता पयलीं हेजेर हें पयल्यार. आतां तुमी हे चेंजीस जाल्यार 9 आसले 11 तेजेर तेका लागून चेंज जालें काय तुमगेलें हे डिलिमिटेशन सारकें जालें ना सारकें जालें ना तें आमच्या मामलेदारान यारू आनी तें सारकी पळोवन करचें खंय लेडीज खंय जेंट्स जाल्यार कितें जाता एक वार्डाक पयलीं 2 फावटी जेंट्स जाल्लो परत थिंगा परत आनी फावट जेंट्स जाता म्हणजे 4 टायम थिंग जेंट्स जाता एक वार्डाक तशें जावचें न्हू. सारकें पळोवन तें नंबरींग सारकें करचें आनी हें करपाचें ना ते मागीर पंचायतीन जावं म्युनिसिपालिटी जावं काय विधानसभेन जावं प्रत्येक वोटर असो एक आस दवरून रावता की एक तरी आमकां कितें पडून बरेंपण येतलें आनी ह्याच संदर्भान इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन करता. पूण आतां हे शेल्डें पंचायती जर डिलिमिटेशन जर आमी पळयलें जाल्यार 11 वॉर्ड जाल्ले आसात. बरी गजाल पॉप्युलेशन वाडटा पूण तातूंतल्यान जी एवरेज वोटर आसा तो एक ठाम उरूंक जाय आशिल्लो. खंय तरी आपल्याक स्वार्थ बऱ्याक पडटलो हाजेर लक्ष घालून कोणें तरी तें डिलिमिटेशन आपल्याक बऱ्याक पडटा तशें केलां काय दिसता. अशें जावं नये. इलेक्शन कमिशनरान ताजेर एक ठाम आपली नदर दवरची की एक कोणाकूच बायज नासतना बरे भशेन सगळे वॉर्ड जे आसात ते बरोबर डिलिमीट जावन त्यावूय लोकांक ताजो फायदो जावचो हाची दखणाय घेवंक जाय. हाज्या पयलीं डिलिमिटेशन जाता ते मागीर ते पंच जावं कावन्सिलर जावं काय MLA जावं काय मिनिस्टर दखल घालून घोव एका वॉर्डान आनी बायल दुसऱ्या वॉर्डान अशें सुद्दां डिलिमिटेशन जाल्लें आसा. इक्वल अशें आहलें हे पाटी कोणा 800 पळय कोणा 450 पळय कोणा 600 पळय कळ्ळें. आतां एरिया पळय आसता डेव्हलप करपाक आनी वोटर कळ्ळें ऑलमोस्ट बॅलन्स उरपा जाय सगळ्यांक. फंडेन तो डिवायड जाता कळ्ळें न्हू. सेंट्रल फंडेन म्हणटू 16 फायनान्स 15 फायनान्स कळ्ळें तो डिवायड जाय. येयलो अमके 4 लाखांक काम घे म्हळ्यार एक वॉर्ड पड ल्हान आहा तेका एडवांटेज उरता तुमी चड काम उरनाय घेवपाची कळ्ळें. वॉर्ड व्हडलो आहा तेका चड उरताय काम घेवपाची तो फंड पावना फाल परफॉर्मन्स म्हट न्हू. एप्लिकेशन येयल्लें आहा 2 सजेशन येयल्लें आहा आनी तें आतां मामलेदाराक ऑर्डर करतली. आनी सद्याक 2 वॉर्ड वाडलेले आसा. 2 वॉर्ड वाडलेले आहा. खंयचे ते गांधीनगर आनी केमिकल हांगसर. निर्मल
अनमोल नगर आसा ते थंय 2 जावपाचे आसा. टोटल पॉप्युलेशन कितलें आसा टोटल पॉप्युलेशन 7,500 आसा. 7,500 वोटर आणि पॉप्युलेशन 12,000 वयर आसा. शेल्डे पंचायत